PWD, Panchayat, Education, GMC, Health Services, Women's and Child, Electricity Department, Sports Department, WRD, Municipality आणि खूपशे डिपार्टमेंट्स जे आसा तितून कितलेशे भुरगे अजून पर्यंत रेग्युलायज जाल्ले ना जावं ते अजून पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच आसा. सगळे जे आसा पळय न्ही म्हणजे एकूच म्हणणें आहा तांकां जितको बेनिफिट्स दिवपाक मेळटा कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाक तो सगळो बेनिफिट्स आमी तांकां दिता. फाटले फावटी आमी पास केला. ऑक्टोबराच्या ऑनवर्ड्स स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान त्याची भरती जातली आनी एक ॲड केला ह्यान फुडें जे पोस्ट भरले वयतले एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही म्हणजे खंयसरूय आसूं न्ही प्रायवेट सेक्टरांत आसूं न्ही एक्सपिरियन्स किंवा गव्हर्मेंटांतलो आसूं न्ही एक्सपिरियन्स काउंट जातलो म्हणून युनिफॉर्म रित्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन भरती जातली. हांकां एक्सपिरियन्स असल्या कारणान तांकां प्रिफरन्स मेळटलो. He speaks because we can't shake Umadevi judgment. That is a constitution bench judgment. Yes. And Umadevi 3 has clarified all this position. But I think that if we can employ this what is here, which Government of India has given directives and followed. तुम्ही सेकंड पॅरा कितें म्हणटा ताजो? The appointment should not be illegal even if irregular. Illegal means you should not be unqualified and all that. Temporal and thinga. Continued against sanctioned posts where persons appointed do not possess, that they are totally out. Those will be considered illegal. स्पीकर सर हांगासर खुबशा डिपार्टमेंटांनी सँक्शन पोस्टूच ना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो तेणी इश्यू काडलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सँक्शन पोस्ट नासतानाच कितलेशेच पोस्ट No, you can't put somebody on a permanent vacancy when there is no sanction post. That is not possible. But where there is, you have taken them and for so many years. स्पीकर सर कन्सिडरिंग बाप ॲडव्होकेट कालूस हांच्यानी व्यवस्थित विषय म्हाज्या समोर मांडला. आय लिगल ओपिनियन हाजेय घेता आनी अकॉर्डिंग टू डॅट इफ पॉसिबल आसत तर आमी तेजो विचार करता.